हरमल दर्यादेगेर जे हॉकर्स व्यवसाय करतात तांकां आलाशिरो दिव नाकात। पुलीस कारवाय करता, मात ज्या थळाव्यांनी भायल्यांक शेकां चलोवपाक दिल्या त्या लोकांनी ह्या हॉकर्सांक तेंको दिवचो न्हय। पुलिसाच्या वतीन कारवाय चालू आसा म्हूण थळावो आमदार जी तारोलकर उलयल्यात। आर्टिस्ट गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जे लोक थंयसर इल्लिगली हे करतात ते ऑलरेडी आमच्या लोकल पुलीस स्टेशनाक इंटिमेट केल्ले आहात आनी ते कंटिन्युअसली आपलो ड्रायव्ह चालू केला। SP माझे कडेन उलयला, SP कडेन 2-3 कंटिन्यू उलयला, तो पणजेच्यान टीम घेवन ड्रायव्ह स्टार्ट केल्ले आसा। सो मॅक्झिमम जाता तितके हे सिजनाक आमी जाता तितके बंद करतले, पूण हे करता आसतना आमचे स्थानिक जे थंयसर व्यवसाय करतात तेंच्यांनी अंडरस्टँड करूंक जाय। आपल्या काही स्वार्था खातीर तांकां आसरो दिवप हे चुकीचें, कित्याक खूब फावटी पुलीस वयतात, कित्याक पुलिसान जेन्ना रिपोर्ट येता खूब फावटी पुलीस वयतात तेन्ना ते झाप करून वयतात आनी तेंच्या रेस्टॉरंटान बीन वचून रावतात आनी मागीर थंयसरलो मॅनेजर जो भायलो कोण चलयता तो सांगता नाही वो हमारा स्टाफ आहे म्हणटा। थोड्या वक्तान मागीर पुलीस गेल्यान सोमते वयतात आनी हे करतात। म्हणजे हे तुमच्या नजरेक कित्याक हाडटात हे आमी म्हणटात की अरे हे बऱ्यापैकी अमके हे लोक अशे करतात, इल्लिगल एक्टिविटीज करतात, पूण आमच्या स्थानिकांनी जेंका भायल्या लोकांक चलोवंक दिल्यात तेंच्यांनी तांकां स्ट्रिक्टली सांगूंक जाय बाबा अशे एक्टिविटीज करपाचे न्हू आनी अशे खंय तरी तेंच्यांनी स्टॉप करपाक। पण ह्या हितून तुमचेच पुलीस हितून इन्वॉल्ड आसात? पळय, पुलीस इन्वॉल्व आसा की ना विथ एविडन्स प्रूफ जाता। जेन्ना एक दोन नाव घेणे 1-2 पुलिसांची मिसबिहेव जाता म्हणून अशें कळ्ळे उपरांत इमिजिएटली तांकां थंयच्यान काडून उडयले आनी लोकल दुसरे कडेन ड्युटी घातले। सो असले कितें जर पुलीस म्हणटात ते थंय खंय इन्वॉल्व जाला आनी आमचे कडेन नजरेक येयले, कानार पडले जाल्यार आमी इमिजिएटली एक्शनूय घेता तेंचे। हांव म्हणटा तशें पुलीस काम करता तशें आमच्या स्थानिकांनी तितलेच रिस्पॉन्सिबल आसूंक जाय जो त्या वेवसायान कोस्टल बेल्टाक आसता तेन्ना। रातच्या टायमाचेर 10च्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात वेश्या व्यवसायाची भुरगीं थंय दिसतात। हेचेर ऑलरेडी आमी उलयल्यात। SP स्वता म्हाजे कडेन आमी मिटींग घेतल्या, स्वता हांगासर ऑन सायड येयला। PI, DYSP, SP तेंच्यांनी कंटिन्युअसली ड्रायव्ह चालू केला। पयर एक काही फॉरेनर्स म्हणजे जे तुमकां दिसतात कंटिन्युअसली 10 उपरांत तूं म्हणटाय तशें तांकां अरेस्टूय केल्ले आहात। म्हणजे आमचो दिपोत्सव आसतना सुद्दां हांगासर पुलिसांनी आपलें काम केल्लें आहा। म्हणजे जे ते थंयसर इल्लिगल एक्टिविटीज करतात ते अपडेट म्हाका कंटिन्युअसली दीत असतात। म्हणजे हांवें स्ट्रिक्टली PIकूय सांगला, DYSPकूय सांगला की प्रॉस्टिट्यूशन जर चलता आनी नांव जर गांवचें नांव बिचाचें आमच्या टुरिजमाचें नांव पिड्ड्यार जाता जाल्यार हे आमकां काळजी घेवची पडटली आनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें पडटलें, त्या प्रमाणे ते करतात। पूण ते जेन्ना पुलीस जेन्ना हांगा येता तेन्नाच तांकां सुगावो लागून ते कशे वयतात? कारण त्या हितून हांव तुका वदूच्यान सांगता, आमचे स्थानीक जे भायल्या लोकांक रेस्टॉरंट्सो बिझनस करपाक, टुरिस्ट बिझनस करपाक दितात तेंच्यांनी पयलीं म्हटल्यार अंडरस्टँड करून घेवंक जाय हे इल्लिगल एक्टिविटीज मोटिवेट आनी प्रमोट करपाक जायना। हांव अजून सांगता, पुलीस आपलें काम करतले, पुलीस थंय पावच्या पयलींच गायब जातात, हे कशें जातात हो प्रश्न येता। मागीर थंयसर ते जेन्ना धरतात तेन्ना सांगतात आपलो स्टाफ म्हणून। म्हणजे हे कोण करतात, कित्याक करतात ते आमकां सगळें अंडरस्टँड करूंक जाय आनी तेचेर एक्ट करपाक जाय। फाल्यां सकाळीं जर लोकल जर मेळ्ळा तेंचेर एक्शन जातलें? इल्लिगल एक्टिविटीज कोणूय करतात, लोकल जावं किंवा भायलो जावं, कायद्या प्रमाणे तेचेर एक्शन घेतले।